भेटोंक तेंपलान तुज्या बापा दळबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया संवसराच्या केदो व्हरतो तुजो वैभव गायता तुका हर एक जीव वाकंता महिमा सूर्यो संद्रेम दोगो तुमून कुर्बे सागो आयल्या बली भेटोन तेंपलान तुज्या बापा दळबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया संवसराच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमकां सर्वांक देवान विंचला, ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचला. ह्या आमच्या जिवितांत आमकां एक शेवट आसा, तो जावन आसा देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून देवाच्या मिसावांत वांटेली जावचें. आनी ह्या आमच्या पैणांत हर एकल्यांक संवसारी वस्तूंची परित्याग करून सोम्याचो पाटलाव करचें वर्तें काम आसा. हें इल्लें कश्टांचें तरी देवाक मानवता तसलें. तर मोगाच्या न्हू, मोग मैपास आनी शेगुणी जिविताचे वाटेन चलून संपूर्ण रितीन आमकांच देवाक समर्पूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोंती सायबिणीच्या नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आज बुधवार सांज उजेचो दीस. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, आमच्या सोडूनदरा जेजूची आनी ताज्या माया मोरयेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें बागीवन झुजेक विंचलोय. त्याच परी जेजूच्या गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. ताज्या आदारान सोडवणेचें जिवीत आमच्या सव्यान वाडत वचो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावानो, औंकार्या विशयान सांगचें जाल्यार तांचे संबंदी सोम्यातावन खंयचोय उपादेश म्हाका मेळोंक ना.
पूण म्हाका सोम्याची दया लाभलेले वरवीं हांव विश्वास योग्य म्हूण लेखून हांव म्हजो अभिप्राय तुमकां सांगतां. आतांच्या तसल्या अडचणेच्या काळार एकल्यान आपूण आसा त्या बेसांतच रावचे चड बरें म्हूण म्हाका दिसता. तुका स्त्रिये लागीं लग्न बांद आसा तर तो बांद तुटोंक पळयनाका. तसलो बांद तुका ना तो कन्न घेवंक सुदिनाका. तरी पूण तुवें लग्न जाल्ल्यान तुका पाताक ना. तशेंच एक चली लग्न जायत जाल्यार तांतूं तिकाय पाताक ना. पूण लग्न जाल्ल्यांक हे जिणेची दिसपडटे कश्ट आसात आनी ते तुमकां मेळचे नाकात म्हूण म्हजी अपेक्षा. भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातले बरी जियेसय, रडतल्यांनी रडनातले बरी, खुशाल करतल्यांनी खुशाल करिनातले बरी, आनी विकते घेतल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातले बरी जियेसय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनातले बरी जियेसय. कित्याक ह्या संवसाराचे भायलें स्वरूप नपयस जावन येता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. आयक आयक तुवें दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. तुजो स्वंत लोक आनी माय बाबाचें घर तूं आतां विसर. राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. आयक तुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. रावळे रांत आसा राणी कितली सोबाय तिची. मोतयां भांगरान निटयल्यांत आंग वस्त्रां तिची. रंगाबणाची वस्त्रां न्हेसून तिका राजाशी हाडटात. आपूट अवकारीच्या परिवारा सवे तिका चलयतात. आयक तुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाचें मंदीर ती भितर सरतात. तुका राया जल्मतले जायते कुंवर. तुज्या पुर्वजांचे स्थान ते घेतले. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे अधीन तूं करतलोय. आयक तुवें आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. Alleluia गावया सोम्या गळसिया ताच्या पवित्र नांवान होगळे कुसारया. Alleluia गावया सोम्या गळसिया ताच्या पवित्र नांवान होगळे कुसारया. तुम्ही संतोष पावा उल्हासान उडी मारा म्हणटा सुमी. कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. Alleluia गावया सोम्या गळसिया ताच्या पवित्र नांवान होगळी कुसारया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबार म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, देवाचे राज तुमचे. तुम्ही आता भुकेली कितली भागी, तुम्ही दादोशी जातल्यात. तुम्ही आता रडतेली कितली भागी, तुम्ही हसतल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ले मनीस देखून तुमकां द्वेशितात जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचे नांवच खोटे म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुम्ही कितले भागी. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा. कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन
तृप्ती असलेल्यांक तुम्ही बुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हसतेल्यांक तुम्ही दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिपारास घेतेल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फुडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुकारिल्ले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते बोमगाळ भयणी भावानो, जेजून जियेल्ली जेजून शिकयल्ली दुर्बळकाय आयच्या लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकली. जेजून जियेल्ली आनी जेजून शिकयल्ली दुर्बळकाय विभिन्न आनी विशिश्ट. जेजून जियेल्ली आनी जेजून शिकयल्ली दुर्बळकाय स्वात्विक आनी सकारात्मक. लुकाच्या वांजेलांत तुमी दुर्बळी सुभागी म्हूण सांगलां, पूण मातेवाच्या वांजेलांत तोच प्रसंग सोबीत एक सोबदू तातूंत कुडसेलो आमी पळयता. काळजांत स्पिरितांत दुर्बळी ती सुभागी. पावपेरेस बेयाती इन स्पिरितू. ग्रीक भाशेंत ओरिजिनल नेवमाती म्हणटात. म्हळ्यार आमी दुर्बळे म्हज्या स्पिरितांत म्हज्या काळजांत दुर्बळे जावंक जाय. दाविदान ही दुर्बळकाय वळखून घेतली. साम 51 मुझे ते एक सोबीत काळीज रसून दी सर्वेस्परा, एक बळिश्ट स्पिरीट मुझे ते घाल. पातकांत हांव जियेलो, पातकांतान म्हाका मेकळें कर. दाविदान ही दुर्बळकाय पदवेदार दाविदान वळखून घेतली. पुब्लिकान आनी फारिजेव, त्या पुब्लिकानान पयशेवाला पुब्लिकानान काळीज बडयले, मुजी दया कर, तुजे मुखार हांव कांयच न्हय. झाकेऊस ताणें ही दुर्बळकाय जेजूची वळखून घेतली. वेगी वेगी रुखांतान देवलो आनी घरा वचून जेजू मुखार लोकां मुखार तो सांगूंक लागलो, हांवें कोणा नागयलें जाल्यार 4 वंट्यांनी हांव पाटी दितां. पावलू ताणें ही दुर्बळकाय जेजून शिकयली वळखून घेतली. आपलेच ताकी हांव कांयच न्हय, पूण जेजू सांगता म्हाका सगळें करूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आपोस्तोल ही जेजून जियेल्ली दुर्बळकाय खुद्दू पळय लागले. जेजून शिकयल्ली ही दुर्बळकाय खुद्दू आयकूंक लागले. आनी ताणें तांचें होडें आनी जाळ सोडून जेजूचो पटलाव केलो. तांणी चिंतलें भारी एक दुर्बळकाय आपणायल्या म्हणून. आनी पेद्रू म्हणटा, सगळें आमी सांडलां, आमकां कितें मेळटलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, तांणी तांची ग्रेस्तकाय सांडूंक ना. पदवी, पयलें नांव, अधिकार ताका चिडकोन रावले. आनी देखून त्या दोगां जाणांक आवय तांकां तुजी प्रायम मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर कर म्हणटना हे 10 जाण रागान पेटले आनी तांकां मोसोर जालो. खंय सांडले तांणी दुर्बळकाय. आनी परतून आमी पळयता, तो एकलो म्हणटा जुदास, हे तेल, सुगंध तेल, कितलें इबाड ह्या तेलाचो, दुर्बळ्यांक दिवंक जातें आसलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, ताका दुर्बळकाय आसली, ताणें दुर्बळकाय आपणायली. आनी हाय सायबा, जेजूच्या जिवनपणा उपरांती सर्गार सोडून वेच्या थोड्या मिनटां पयले ते जेजू लागीं सरतात. आमकां केदळा रोमाघरांक पाडाव करताय आनी इस्रायलीचो राष्ट्र
तूं आमकां केदळा स्थापीत करताय. अपोस्तलांची कृत्यां chapter 1 verse 6. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची दुर्बळकाय केदळा आपणायली अपोस्तलांनी पवित्रत्मा आयल्या उपरांत. तेन्ना तुमी जाणात पेद्रू म्हणालो, रुपयांनी भांगार म्हज्या लागीं ना, जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी बरो जा. अखेर करच्या पयलें एक टोनी डिमेलोन दिल्ले एक स्टोरी सांगता. एक गुरू साधू मागणे करनासलो. एक तरणाटो आयलो आनी म्हणालो, हांवें सगळें सांडलां, दुर्बळकाय आपणायल्या, सगळें इकून दुर्बळ्यांक दिलां आनी ही 2 वज्रां तुका हांवें हाडल्यांत. आनी ताणें त्या गुरू मुखार ती 2 वज्रां दवरलीं. त्या गुरून एक वज्र कान्न उडयलें मुखल्या थळ्यांत. गुरुजी, कितें केलें तुवें? खंय उडयलें सांग म्हाका. गुरुजीन तें आनी एक वज्र काडलें, ओ थंय उडयलें म्हूण तेंय त्या थळ्यांत उडयलें. हो शीस थळ्यांत उडलो आनी आजुनी ती वज्रां सोदून आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, दुर्बळकाय काळजाची आनी मोतीची. म्हज्या लागीं जायते बूक आसात, बुकांचो पिसो. थोडे बूक आसात हांवें 2 वर्सांतावन उक्ते केल्ले नात, पूण आनी कितें दवरल्यात जस्ट इन केस. म्हाका कोणें एक गिफ्ट दिलें, एक टॅब. म्हजें पयलींचे मोबायल आनीकय आसा, जस्ट इन केस. तिजे लागीं 40-50 कापडां आसात, तिणें यूज करची एक 15-20 कापडां उरलीं जस्ट इन केस. मोगाच्या भाव भयणीनो, खाजाराचें व्हडलें जेवण, थंयसर ड्रिंक्स दितात, पूण तो कोटाच्या बोर्सांत क्वार्टर घाल वेता जस्ट इन केस. दुर्बळकाय कसली तुजी आनी म्हजी. आमेन. हाडून आयल्या कानिकांची दयाळ मोगाळ बापा. पातकी वडतरी आयल्या हे गरी, कानी करपून तुका. वायन उडो तुका भेटोवन दिता, काळजाचो समर्पिता. स्वीकार कर सोम्या मागता, वोत आमचे तुजे बेसांव, वोत आमचे तुजे बेसांव. हाडून आयल्या कानिका आमची दयाळ मोगाळ बापा. पातकी वडतरी आयल्या हे गरी, कानी करपून तुका. तुज्या भयणी भावांनो, हें आमचें मिसाचें बलिदान सर पदवीधरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जामून मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वीस बोर मानून घेवं. जेजू आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत अंकवार मरयेक जल्मालो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन सेवा केली. हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमच्या भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची खुना जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसूं. तू आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. भगिवंत जुजेच्या ह्या दिसा
झुजेक मान दिवंक आमी ही स्तुती करता, तुका वाखाणता, तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें अंकवार माये मोरयेचो पोती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या अस्म्या जेजू क्रिस्ताक बापय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेच पोरतो, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची कागूद कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, भगिवन जुजे तिजो पोती, भगिवन धर्मदूत आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां शिकयलें तें सोबीत मागणें काळजाची आत्म्याची मोतीची दुर्बळकाय आपणावंक आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान रक्तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर फातकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक तुवें म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवतेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसो. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू काळजांत मोतीन दुर्बळी जावंक आमकां आपयता. आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोल करा आनी म्हजे सोबे एकवटान रावा. संवसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा, म्हजे करे पटलाव दाजाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. प्रितुमेचे रूच दिवचे मीठ तुमी, ताचे सरी जाली तुमची जावची न्ही. बरेपण बरे मन दाखोवन उतरां करण्यांनी वांटून म्हजो संतोश सगळ्यांनी. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कणवाळ्या बापा, भगवान जुजेच्या आयच्या दिसा मोती साहेबिनीच्या नव्यानाच्या अकरेच्या दिसा आमकां हांगासर एकठांयलाय. जिविताच्या उंड्यान पसून आमकां घट केलाय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजुजे बापा, नजरेताच्या कुटुंबाच्या रखण्या तुका आमच्या ह्या कार्मेलीत कॉव्हेंताचो पात्रोन म्हूण आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो रखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतेल्यांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नजरेताच्या तुज्या कुटुंबांत घडलें तशें आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडांत वडिलांनी भुरग्यांक मागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोना आनी वावराड्यांच्या शारोती तुज्या जतनेकाल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळां बरीत कर. तुजे सरशी आयिल्ली आनी तुजे लागीं मागिल्लें मेळनासतना कोणी पाटी वसूंक नात. म्हणल्यार अवेलाच्या सांत तेरेजाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सर तेसावां आनी मागणी तुज्या हातांत ओपन दिता. एक घडी भर मौन रावन आमची सर मागणी आनी तेसावां सांजुजे मुखांत जेजूक समर्पिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदी आनी सदैवें फळ तुजे कुशीचें जेजू. आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जश्यो आदी तश्यो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. देव मायेच्या पती सर्गींच्या सोबीत फुला पोदवेदार शारती जुजे बापा पाव तूं म्हाका जुजे बापा पाव तूं म्हाका जुजे बापा पाव तूं म्हाका जुजे बापा पाव तूं म्हाका. मोगाळ पुत्राचो वेळ अंकवार मोरी आशिर्वाद दी आमकां. मागीर क्रिस्ताचे कुरवेन निवारक आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.